पेज नंबर 1 A1 आमच्या बापान आमकां आपयला. आमच्या बापान आमकां आपयला, आपल्या मोगान आमकां एकठांयला. बाबांनी आमी सगळीं देवाची मोगां भुरगीं. बाबांनी आमी सगळीं देवाची मोगां भुरगीं. Today's Mass is offered for the soul of Luis Piedad and Conceição Rebelo. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, देवान मनशाक आपले सारक्याचो आनी आपल्या सैमाचो रचून ताका सगळी सत्या दिली. पूण मनशान हे सत्तेचो फायदो काडून मनशान आपली जाणवाय वापरून बऱ्या आनी वायटा मदलें वायट विंचून काडून पातोक आदारले आनी देवा तांय सोंबोन मोडलो. देवीक जाणवाय आमकां बरें तेंच विंचून काडूंक आदार जावं आसा. तर ह्या मिसा बेटेंत वांटो घेतना बऱ्या आनी वायटा मदें सदांच बरें तें विंचून काडूंक देवीक जाणवाय आमकां दर एकल्याक मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एकांतकायेन तुजी चाकरी करूंक भाग्यवंत ब्रुनोक तुवें संवसारांतलो वेगळो करून व्हेलोय. आमचे खातीर ताची विणवणी मानून घे आनी ह्या उत्तीर संवसाराच्या राटावळी मदें तूं आमकां जोण एकल्याक आपयताय त्या बेसान तुका एकवटोन जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गलासीकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. गिन्यान नासलोल्यांक गलासीकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बी केल्या काय? कुर्सार किलायलोलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यां उजीर निवळ चितारलोलो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूट पाळ्ळ्या देखून घेतला, वो तुमकां परगटलां तें तुमी सोत मारलां देखून, तुमी आत्म्या सुरू केला तें कुडीन आतां सोंपूंक इतली तुमची मोत उरली. इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच, पूण बेश्टेंच जावनूय येता तें. तुमकां भरपूर मापान आत्मो दिता आनी तुमचे मदें विजमितां करता तो. तुमी सुमूट पाडटात देखून अशें करतात. वो तुमकां परगटलां तें तुमी बावार्थान सोत मारलां देखून तशें करात जायत.
तुमचो जबाब जावं दी. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. तुमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासनी वाकाणणी. जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाकाणणी. आपले पोरचेक भेट दिली, दोयेंताणें सोडयली. आपले विसलोले चाकरा दाविदाच्या घोराण्याक एक बोलवंत तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणाय. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडोवन येतलो. आमचो दिवस दोत्तोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागाम आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांची तोंडां जीं ताणें भासायलोलीं तीं आतां देवान पाळलीं. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. वाकाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय. तांचे लागीं स्टापलोलो कोरार आयज मनांत हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सुपुताचो विस्वासपणान तांणी आज शेकी उगडास केलो. आमचो जबाब. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वाकाणुया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. तुज्या पुताचीं उतरां चिंतून आयक. आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात आनी तो मैदानी तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून सोल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खीळ घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागोतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरंडायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासळी मागीत जाल्यार तो ताका मासलेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत. असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचून काडून दीत. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी झूज झगडटात तेन्ना आमची सगळी ताकद आनी हत्यारां वापरता, कित्याक आमी आमच्या दुस्मानांक हारोवंक सोदता. पूण समजुया आमी झुजचे बदलेक आमकांच स्वाधीन कोत्ता. तेन्ना दुस्मान आमकां आपणाक जाय तशें आमचे सोरी कोत्ता. देव आमचो दुस्मान न्हय, पूण जेन्ना आमी मागण्यांत आनी थिरायेन देवाक उलो मारता तेन्ना देवाक जाय जाल्यार आनी आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार देव आमकां जरूर दितलो. आमी थांबनासतना मागणें करूंक गरजेचें, कित्याक आमी देवाची भुरगीं आनी देव आमचो बाप. सोमूट पाळून वो सुनोत करून आमी देवाची भुरगीं जावंक ना,
पडटेंच जाल्यार जेजूचें शुभ वर्तमान मानून घेवन आनी तें पाळून आमी जेजूची वांगडी आनी ताची संदेशकारां जाता. बापा, मागण्यांत आमी तुका तीर रावंक आनी भावार्थान तुका उलो करूंक आमकां शिकय. मोगाळ भयणी भावानो, संवसारी जाणवाय आसा आनी दैवीक जाणवाय आसा. संवसारी जाणवाय आमकां संवसारी मनशां करता तशेंच करूंक हुस्कायता, जाल्यार दैवीक जाणवाय आमकां बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तेंच विंचून काडूंक आदार दिता. ही दैवीक जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं फावो जाता. देवाच्या पवित्र आत्म्यांक आमी उक्ती रावया. आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा ताका आमी जागोवया. आमी देवाची जाणवाय आमी आपणावया. जायते फावटी आमकां बऱ्या आनी वायटा मदें विंचून काडूंक पडटा तेन्ना आमचे भितरल्यान आमकां ताळो आयकूंक येता. असल्या वेळार हो उलो आमी आयकून बरें तेंच विंचून काडूंक वावरुया. आतां थोड्याच वेळान जेजू उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर जातलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान भरून देवाचे जाणवायेन वाडून आपल्या जिवितान बरें विंचून काडलें आनी बरें शिंपडायलें. ताचें बळ, ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फाव जावंक दरेकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान फाव ती कृपा आनी बळ मागुया. गीत घेवया. पेज नंबर 38, C23, मालपोर दानाचो. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय. तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत मुरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वरवीं बिलकूल चडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खातां आनी हे काळशींतलें पियेतां, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दिता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार पप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडुंडाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तिच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो खोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 74 D46 शेल्यांक हांव दार.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां तादोसकायेन बरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. बागीवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागीवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच दासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दरेकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 90 F10. कोडपार आपली सोबा बांदल्या. Tu samotność na tacy serwis